नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. बुधवारा फातोडेर दोन भीषण अपघात. साकवाळे टँकराचो स्कूटरीक धपको. स्कूटरी वेलो मधुकर परब टँकरा पोना चिड्डलो. ड्रायव्हराच्यो फुज्ज्यो. ते वटेन रामनगर अनमोड 4 गाड्यां मदीं अपघात. इंटरस्टेट बसीचो आस्पाव एकलो सोंपलो. जायते जाण जखमी. पवार है, मैं नागपुर से आया हूँ। मैं इधर खाना खाने के लिए इधर आया था और यहाँ से जब मैं टू व्हीलर से जा रहा था तो पीछे से टैंकर वाला आके पीछे से ठोक दिया और साथ में जो अंकल थे वो अंकल एक्सपायर हो गए और मैं गिर गया इधर। चिकलस हॉस्पिटल में अंकल को लेके गए, अंकल अभी एक्सपायर हो गए और वो टैंकर यहाँ से गायब हो गया। अंकल का नाम है मधुकर परब। राकेश पहले मैं वहाँ पीछे में से आ रहा था, मेरे को पहले ओवरटेक किया उसने, मैं बचा तो आधा किलोमीटर दूरी पे आके तो उसने इसको उड़ा दिया मेरे दोस्त को। तो उनको मैं उड़ा जैसा इसको उठाया, ये गिरा हुआ था, इसको उठाया मैंने, बोला उठ काका को देख मैं आता हूँ। मैं उसको पकड़ने गया, ट्रक वाले को पकड़ा, वो भाग गया। तब तक वो लड़का था, एक 18-20 साल का लड़का था वो। तो मैं उधर ही था, तब तक पुलिस को फ़ोन लगाया, पुलिस वाले आए और फिर उनको हॉस्पिटल ले गए, दवाई में आए और हॉस्पिटल में ले गए, तो वो जगह पे बचे नहीं। मजगती तेवटेन रामनगर अनमोड 4 गाडयांमध्ये अपघात. इंटरस्टेट बसीचो आस्पाव एकलो सोंपलो. जायते जाण जखमी. बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर रामनगर ते अनमोड या रस्त्याच्या मदी आशिल्ल्या तिनेगट हांगासर एक भीषण अपघात आयज सकाळी घडलो आसा आणि या अपघातात एक जागीच ठार जाल्ल्याची घटना घडलात आणि तेज्यात सुमारे 6 जण आसात ते जखमी आसात. आमकां पोलिसांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार ही विजयानंद या नावाची जी खाजगी बस आसा ती बेंगळूरसून गोव्याक येवपाक लागली. त्याचबरोबर ही जी खालती पडलेली जी मॅग्नीज वाहतूक ट्रक आसा ती ट्रक ही गोव्याच्या दिशेन वचपाक लागली. मात्र त्याच वेळाचेर ही बसीन या ट्रकीक ओवरटेक करपाचो प्रयत्न केलो. त्याच वेळाचेर गोव्यातून कर्नाटकाच्या दिशेन येवपी एका ल्हानशा माल वाहतूक टेम्पोक या बसीन धडक दिली आणि त्याच धडकेत जो टेम्पो चालक आसा तो जाग्याचेरच ठार जाल्लो आसा. तशेंच बसमधले सुमारे 5 जण आसात ते जखमी जाल्ले आसात. खातीर तिनेगाडसून प्रमोद फोंडे. म्हजे वांगडी म्हजी ट्रॉफी पुराय देशान जैत मनयले आनी कितें जाय. भारताच्या T20 क्रिकेट पंगडाचो कॅप्टन सूर्यकुमार प्रुडंटा कडेन पॉवर प्ले एक्सक्लुझिव्ह उलयलो. आमच्या खेळाचेरूच लक्ष आसा. BCCIचो बरो फाटबळ आसा. रायवलरी आसपाक पाकिस्ताना लागीं कितें तरी आसपाक जाय. तांच्या आड जिखतूच आसा. भारता कडेन बरे प्लेयर टॉप 11 काडप आव्हानात्मक, सूर्या सांगता. T20 आशिया कप सर्तीत भारतीय क्रिकेट पंगडान PCBच्या अध्यक्षाच्या हस्तुकी ट्रॉफी घेवपाक न्हयकार दिलो आणि ट्रॉफी मेळूंक ना म्हूण ट्रॉफी नासतना जैत मनयले. ह्या रिएक्शना उपरांत देशभर टीम इंडिया आणि कॅप्टन सूर्याची तोखणाय. मंगळारा सूर्यकुमार गोंयांत 1990 स्पोर्ट क्रिकेट स्टेडियमाच्या उक्तावणाक आयिल्ले कडेन प्रुडंटा कडेन पॉवर प्ले एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत. You are very consistent with a point of view. Now that point of view, some may like it, some may not like it, which is unlike you, which is beyond, as I said, a sportsman. You are posing there as a captain of the Indian team. You are also posing there as Indian. Conscious था, कहाँ से आया अंदर? ये पूरी BCCI की अच्छी बैकिंग थी प्लेयर्स के लिए, और मेन ये है कि अपने प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ में जितना ट्रस्ट था मुझे, उनके स्किल लेवल में, उनकी बैटिंग में, उनकी बॉलिंग में, सिर्फ उसी की वजह से मैंने बोला है कितनी बार, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब जगह बोला है, जितने भी प्लेयर्स हैं मेरे साथ खेल रहे हैं, अगल बगल जो भी खेल रहे हैं, उन्होंने मेरा काम इजी कर दिया है एकदम. वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओनली, जब मैच भी कट हुई तो आपको बुरा लगा जिस कारण से कट हुई आपकी? मेरी? हाँ, मैंने तो ऐसा कुछ करा नहीं कि जिस कारण से मैच फीस कटनी चाहिए थी, बट ठीक है, इट्स कम्प्लीटली देयर कॉल. मैंने बाद में भी बोला था कि मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत बोला है, क्योंकि टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर ओन कंट्री, इसमें कुछ गलत नहीं है. बट इट्स ओके, आई मीन दे फेल्ट समथिंग, उनके रूल बुक में कुछ अगर होगा तो कोई बात नहीं. आई टुक इट इन माय स्ट्राइड, इट्स कम्प्लीटली फाइन. उसके बाद तो हम सिर्फ क्रिकेट खेले, हमने तो कुछ नहीं करा. वन थिंग, योर लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस इज, आई एम डोनेटिंग ऑल माय मैच फीस to the Indian Army. When did you decide to do that? It was a quick thought. ड्रेसिंग रूम में आके आधा एक घंटा मिला उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले कि आई वांटेड टू डोनेट इट टू द आर्म्ड फोर्सेस एंड आल्सो पीपल who were victims of that Pahalgam attack.
वो बहुत टाइम से चल ही रहा था दिमाग में, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा था, बहुत टाइम से चल रहा था. इट वाज अनफॉर्चुनेट व्हाट हैपेंड, बट फिर हम वहाँ गए, अपॉर्चुनिटी मिली खेलने के लिए, एंड देन वी थॉट आई थिंक इट्स अ राइट प्लेस. और क्योंकि उसके पहले हम कोई गेम खेले ही नहीं थे, IPL के बाद हम डायरेक्ट वहाँ ही गए मैच खेलने के लिए. एंड वी फेल्ट आफ्टर विनिंग, हमने सोचा था कि जब हम जीतेंगे मैच तो जीतने के बाद वी कैन डू इट, एंड आई थिंक इट वाज द राइट थिंग टू डू. हमने पिछले 48 घंटे में इतनी AI ट्रॉफीज देखी है, और AI का ज़माना है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इतनी AI ट्रॉफीज देखनी पड़ेंगी. सो व्हाट इज द स्टेटस ऑन दैट, कि ट्रॉफी कब आ रही है या नहीं आ रही है? ट्रॉफी तो मेरी वाइफ है, मैं तो ले आया साथ में उसको. और कौन सी ट्रॉफी की आप बात कर रहे हो मुझे पता नहीं. जरूरत भी नहीं है. हाँ मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं है. हाँ मतलब मेरे लिए मेरी ट्रॉफीज वो है जो मेरे साथ 14 खिलाड़ी गए थे साथ में, और जो सपोर्ट स्टाफ है जिन्होंने हमको अच्छे से सपोर्ट किया पूरे टूर्नामेंट में. आई थिंक दे वेर द रियल ट्रॉफीज. उन्होंने हमको अच्छा सपोर्ट किया, प्लेयर्स ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, अच्छा क्रिकेट खेले, मैच जीते और टूर्नामेंट जीत के आ गए. वहाँ पे बिलबोर्ड पे इतना बड़ा बड़ा लिख के आ रहा था, इंडिया चैंपियंस ऑफ 2025 एशिया कप. उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? पूरा इंडिया खुशी मना रहे है, सबके फेस पे स्माइल है. अभी उससे ज़्यादा बड़ी ट्रॉफी क्या चाहिए? 3 दिन पहले आ गया. से फिर सरकारी आणि कोमुनिदाद जमनीवेली घरां कायदेशीर करूंक जमनीचो रेट पेनल्टी सरकारान फिक्स केली. 1972 आदली घरांक 25 रुपया स्क्वेअर मीटर रेट. 1973 ते 2000 मजगती 75% सर्कल लँड रेट. 2000 ते 2014 मजगती 100% सर्कल लँड रेट. कोमुनिदादींतल्या जमनीक दर स्लॅबान 20% पेनल्टी. 4 ऑक्टोबराक गृहमंत्री अमित शहाच्या हातान म्हजें घर स्कीम लॉन्च. सरकारी आणि कोमुनिदादीच्या जमनीवेली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपा खातीर सरकारान थारायला. ते फाटभुंयेर जमनीचे चार्जीस आनी पेनल्टी थारायल्या. लँड रेट्स जे आसा म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत ताच्या खातीर फायनलायज केल्ले आसा. इट इज प्री 1972 जे आहा हाज्या खातीर 25 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर आसतलो एज एप्लिकेबल. क्लास 1 सनद दितले डायरेक्टली, जेचे घर गव्हर्मेंट लँडान आसा 1972च्या पयलीं. बिटवीन 1973 to 1986 50% of the minimum land rate means 50% of the circle rate. Third one is in 1987 to 2000 75% of the minimum land rate. Fourth one is in from 2001 to 2014 minimum land rate जो आसा तो applicable जातलो, कमी न्ही. This is regarding to the government land. कोमुनिदाद जमनीचो रेट ह्या प्रमाण जो प्रायर टू 1972 आसा कोमुनिदादीच्या प्रॉपर्टीन एनक्रोच करून घर बांदला जाल्यार ताका 25 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर प्लस 20% पेनल्टी. कोमुनिदाद 20% ऑफ दॅट अमाउंट. सेकंड 1972 1986 50% ऑफ द सर्कल रेट प्लस 20% इज द पेनल्टी. Third one 1987 to 2000 75% of the circle rate plus 20% penalty. And again now in 2001 to 2014 ताका 100% सर्कल रेट पे करपाक जाय प्लस 20% पेनल्टी. दुसरे पैसे जे आसा पळय न्ही हे डायरेक्टली 100% अमाउंट विल गो टू द कोमुनिदाद. मजगती 4 ऑक्टोबराक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा गोंयांत येवपाचो. त्यांच्या हस्तुकी वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे बुनियादी फातर आणि उक्तावण. मानादीक होम मिनिस्टर अमित शहाजी हे गोंयांत येता 4 तारखे दीस. तांचो कार्यक्रम आमी म्हजें घर हाजो खास करून इनॉग्रेशनचो कार्यक्रम आसतलो. वर्च्युअली इनॉग्रेशन ऑफ द वेरियस प्रोजेक्ट दवरल्या. 7 प्रोजेक्ट जे NBCC करता, जुंता हाऊस आसतलो, गव्हर्मेंट गॅरेज आसतलो, प्रशासन स्तंभ आसतलो, सर्किट हाऊस आसतले. हे पुराय 7 प्रोजेक्टांचो फाउंडेशन स्टोन आमी होम मिनिस्टराच्या हस्ते लायता. 4 टुरिझम डिपार्टमेंटाचे प्रोजेक्ट युनिटी मॉल, टाउन स्क्वेअर, छत्रपती शिवाजी महाराज फोर्ट अँड अपग्रेडेशन ऑफ द हार्बरलेम वॉटरफॉल हाजो फाउंडेशन स्टोन अमित शहाजीच्या हस्ते लागतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एकठांय येवन गोंयकारांचे प्रस्न सुट्टा आसत जाल्यार गोवा फॉवर्डा बरोबर युतीक तयार. RG मनोज उलयलो. विजय तयार असल्यार युतीचो विचार जातलो. विजय म्हणटा गोंयच्या बऱ्याक एकठांय येवंक हरकत ना. सध्या इशू बेज एकठांय कोडार IIT रामाचेर हल्ल्याचे प्रकरण मोपा टॅक्सीवाल्यांच्या इशूचेर दोनूय फुडारी एकठांय वावुरल्यात.
गोयचे राजकीय पक्ष 2027ची विधानसभा वेंचणूक मुखार धरून राजकीय समीकरणां घट्ट करपाक लागल्यात. RGP गोवा फॉरवर्ड वेगवेगळे विशय घेवन ग्राउंडार दिश्टी पडटात. सोमारा मोपा विमानतळावेले टॅक्सी इश्यू वेल्यान गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसाय आणि RGPचो मुखेली मनोज परब वांगडा दिश्टी पडले. हाचेर मनोजाक विचारल्यार तो कितें उलयता पळया. पूण जेन्ना जेन्ना गोंयांक गरज पडटा, आतां तो विजय वांगडा येयलो, आमी वांगडा येयले, सो हितून जर गोंयकारांचो बेनिफीट जाता जाल्यार निश्चित आमी वांगडा येतले. पळय कशें आतां सध्या तरी आमी इश्यू बेज वांगडा येत आसा. फुडें कितें जातलें कशें ना तें फुडें मागीर टॉक्स करचें पडटलें, तेजेर उलोवचें पडटलें, तें फुडले गजाली आसा. पूण सध्या तरी इश्यू बेस्ड आमी घेवन वयता. कित्याक आमच्या आतां जर आमी जर पळयत जाल्यार पेडण्यान तर गोवा फॉरवर्डाचे सध्या तरी कोण ना. RGचे आमचे थंय आसात, आमी कंटिन्युअस थंयसर आमचो कॅन्डिडेटूय घातलेलो. सो हेतून अशें ना की पॉलिटिकल हेका लागून आमी वांगडा येयला. आयज तेका ते मेळ्ळे, आमकां ते मेळ्ळे, आमी गेले, तो गेले. फाल्यां जर परते दुसऱ्या विशयाक जर अशेंच जालें, वांगडा येयले जाल्यार वांगडा येतले. वांगडा जर प्रेशर घालून जर इश्यू सॉल्व जाता जाल्यार बरें आसा न्हू. आनी पॉलिटिकलचे फुडले चिंतया, कित्याक ही 1.5 वर्स आसा अजून व्हडल्या इलेक्शनाक. दिवपाक जाय गोंयकार कोण तो आमकां डिफायन करपाक जाय, गोंयकार कोण कितें डिफायन करपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जाय. जर तो रेडी आसा, आमी रेडी आसा जाल्यार मागीर फुडले डिसिजन घेवपा जाता न्हू. मनोज परबाच्या उलोवपा उपरांत विजयानूय हे विशयी आपली प्रतिक्रिया दिल्या. सर आयज दोनूय रिजनल पार्टी वांगडा येयली, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी फुडें आसतलें तुमच्या वांगडा. इश्यू गोंयचे खातीर आनी गोंयकारां खातीर एकवट जावप हो तुमकांय बरो दिसपा जाय. तुमकां बरो दिसना? गोंयकारां खातीर जर झगडटा जाल्यार सेपरेटली झगडून कितें फायदो? मजगतीं हे दोनूय स्थानीक पक्ष एकठांय येतले काय हो प्रस्न. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बार्देशांत पिळर्णा मंत्री निळकंठा काडावन नाका जाल्ली उतरां वापरली म्हूण RGच्या मनोजाचेर कोलवाळे पुलीस स्टेशनार FIR. GST महोत्सवाच्या कार्यावळीक गेल्ले कडेन दोगां मदीं वाद जाल्लो. मनोज सकाळीं पुलीस स्टेशनार स्टेटमेंटाक पावलो. असल्यो खंय कितल्यो केशी ताचेर आसात. RG भिना कोर्ट न्याय दितले. म्हाज्या वांगडा आमचे बाकीचे जे आमचे मेंबर्स आसा, जे रेव्होल्युशनरीज आसा, जे थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, तेंचेरूय तेंच्यांनी FIR घातलेली आसा. तेंच्यांनी भितर तेंची नांवां ह्या MLAन दिल्ली आहा. सो ही FIR फक्त आवाज लोकांचो बंद करपाक, आमचो आवाज बंद करपाक हे तेंच्यांनी केला. भितर आतां जे आमचे थिवेचे भुरगे आसा, जे थिवेचे ग्रामस्थ आसा, ह्या मतदारसंघाचे वोटर आसा, ते एक MLAक प्रश्न विचारतात, नाजाल्यार विचारतले फुडें या फुडें, कित्याक ते दीस काय तेंच्यांनी विचारूंक ना, हांवें विचारले. सो ते भुरगे फुडें तेंच्यांनी प्रश्न विचारपाक जायना म्हणून तेंची नांवां भितर तेंच्यांनी घातली. आतां सगळ्यांची आमची स्टेटमेंट्स घेतलेली आसा. जर निळकंठ हलर्णकाराक आनी ह्या BJPक दिसता की तुमी अशे FIR घालतले आनी आमचो आवाज बंद करतले म्हणून, हें केन्ना जावपाचें ना. हेच्या पयलीं हेच्याकून वर्स्ट केसीस आमी पयल्ले आसा. मेळावलीचे मॅटरान आमी केसीस आमी घेतलेले आसा. आमचेर हाफ मर्डराचे पासून फेक केसीस घातला. तेच्या पयलीं कितले नोटीस आमी हायकोर्टान वचून कॉश केल्ले आसा. मेळावलीची मॅटर आमी पुलिसांक थंयसर जी केस घातलेली ती हायकोर्टान वचून आमी भायर मारलेली आसा, म्हणजे रॉंग केस म्हणून आमी प्रूव केल्ली आसा. जेन्ना आमी सत्याच्या मार्गान आसा आमकां कोणाचो भंय ना. जेन्ना आमी नॉन वायलंटली कितें करता तेन्ना आमकां भंय ना. जेन्ना आमी कोणाचें कांय चोरिना, जेन्ना आमी कोणाक कांय फटयना, कोणाक नागयना, तो मेरेन आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक कसलोच भंय ना. अशें न्हू की त्यो पुरा सारक्यो आसा म्हणून. कित्याक हेच्या पयलीं आमी कितल्यो कंप्लेन घातल्यो त्यो स्कॉच करून उडयल्ल्यो आसा, लज बसून जाल्ले आसा. जो पेडण्या हांव तुमकां मुद्दम याद करूंक सोदता, पेडण्या असोच आमचेर कंप्लेन घातलेली, आमच्या भुरग्यांचेर कंप्लेन घातलेली आनी तेन्ना मनोजाक बसून रातचो उखलून येल्लो. तेन्ना बसून आमी अशीच ती कंप्लेन आसा ती स्कॉच करून उडयली आनी त्या PSIक बसून लज जाली. आनी हांव परत एकदां सांगता, हांवें PIक बसून सांगून येयल्लो आसा की तुमी ज्यो आसा तुमी कोणाचे डायरेक्शनाच्या थ्रू अश्यो कंप्लेनी घालता आनी मागीर आमच्या फुड्यान येवपाचे प्रयत्न करचे न्हू. आमी ती तुमचेर फाल्यां एक्शन घेवपाक फाटीं फुडें सरपाचें ना. मोपा विमानतळार आमदाराचो टॅक्सी कावंटर म्हूण बोवाळ. जेमिस म्हणटा तो प्रायव्हेट कावंटर म्हजो न्ही. मुख्यमंत्र्यान पेडणेकारांक म्हूण दिल्लो. सगळे अधिकार आदलो BJP पेडणे गटाध्यक्ष तुळशीदास गावसा कडेन. आमदार प्रवीणाचो खुलासो. विजय खंय आतां आयला, हे आदी टॅक्सीवाल्यांचे इश्यू आपणेच हाताळ्यात अशें आमदार उलयता. मोपा विमानतळाचेर आमदाराचो टॅक्सी कावंटर आसा म्हूण वावड्यो. जेमिस हो प्रायव्हेट टॅक्सी कावंटर म्हजो न्ही. आमदार प्रवीणाचे स्पश्टीकरण. जो जेमिस कावंटर आहा ते अफवा अशी चलता की ते जेमिस कावंटर म्हाजो म्हणून. पण हांव तुमकां सांगूंक दिता, जेन्ना पळय ते CMान दिल्लो तो पेडणेकारांक लागून हांवें घेतलेलो तो, आनी आजून पासून सगळे पेडणेकारांच्याच थंयसर गाडयो चलता. तुमकां समज लिगली कितें जाय जाल्यार
जो पळय आमचो पयली अध्यक्ष आहलो पदाक तो तुळशीदास गांवस पळय हो पळय तुमकां दाखयता ऑलरेडी तो ह्या हेजेर आसा म्हाजे ते हेजेर खंयसरूच ना कावंटर हो सीएमानूच आमकां आतां दिल्लो कित्याक त्या कावंटराचेर ना म्हटल्यार आतां म्हाका दिसता 200 एक्स्ट्रा सुबेज गाडयो चलता हेचेर सो BJP सरकार जे आयज आमचो डायनेमीक सीएम आहा तो आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिवन हे सगळे प्रॉब्लेम कितें आमचे आहा ते सॉल्व करून दितलो आनी आमचे जे टॅक्सी भाव आहा तेंच्यांनी खंयच भिवपाची गरज ना जे आयज आमच्या सीएमान तुमकां 3 तारखेर सांगला मिटींग घेवन तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो म्हणून ते तुमचे सॉल्व करून दितलो कित्याक आमकां खंयसरूच त्या एअरपोर्टारूय बी इलिगल धंदे चलचे न्हू. आमदार विजय खंय आतां आयला ह्या पयलीं हांवेंच टॅक्सीवाल्याचे प्रश्न सोडयल्यात. पळय हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदता जेन्ना पळय आमदार येवंक जाय आहलो म्हणटात पळय हेज्या पयलीं ते येवन हांगासर उबे रावून आसले जे टायमार आमच्या ब्लू कावंटर आहलो तेन्ना सरदेसाय हांगासर ब्लू कावंटर तेन्ना दिल्लो स्ट्रायक केल्लो भुरग्यांक रस्त्यार येयल्ले तेन्ना सरदेसाय येवंक नाहलेलो हांगासर तेन्ना हांवूच थंयसर उबो रावन तेंकां कावंटर मेळोवन दिल्लो आसा आनी हांव तुमकां तेंय सांगूंक सोदता तेंच्यांनी येयलो म्हणून कितें स्ट्रायक हांगासर तेंकां सपोर्ट केलो म्हणून ती प्रॉब्लमां सॉल्व जावचे ना जे पासून सीएम आसा त्या पासून सीएम प्रॉब्लम सॉल्व करतलो तेन्नाच ही प्रॉब्लमां आमची पेडण्याची सॉल्व जातली. 5 वर्सां सर्व्हिस जाल्ल्या कदंबाच्या ड्रायव्हर कंडक्टराक रेग्युलर करात 7 पेचे 34 म्हयन्याचे एरियर्स दियात. आयटक एका दिसाच्या उपासार EV बसी खंय कदंबान स्वता चलोवच्यो आनी मेंटेनन्स करचे. EV बसीचे ड्रायव्हर खंय कॉन्ट्रॅक्टाचे थंय खंय कदंबाचे ड्रायव्हर घालपाचे. गोंय सरकारान आमचे कडेन एग्रीमेंट केलो सायन मारल्या कदंबाच्या मॅनेजमेंटान आनी तातूंत बरयल्लें आसा की जो एरियर्स आसा 34 मंथ्स तो एरियर्स आमकां टप्प्या टप्प्यांनी मेळटलो. तातूंत अशें बरयल्लें आसा की जे कामगार 5 वर्सां वयर कदंबान सर्व्हिस दिल्या वा 5 वर्सां वयर काम केलां त्या सगळ्या कामगारांक रेग्युलरायज करतले आनी तांकां समान काम समान वेतन ह्या प्रमाणे जो पगार परमनंट कामगाराक मेळटा समज एक ड्रायव्हर परमनंट आसा आनी एक डेली वेजर कामगार ड्रायव्हिंगाचें काम करता जाल्यार व्हडलोसो कांय फरक आसना. कामगार 5 वर्सां वयर आसा ताका परमनंट कामगाराची नोकरी सॅलरी मेळपाक जाय आनी हेर इतर रूट जे आसा सोलापूर हे रूट बंद केल्या कदंबान स्टॉप केल्या सर्व्हिसीस. कित्याक स्टॉप केल्या की तांचे कडेन डिझल बसी ना. आमची प्रमुख मागणी आसा की कदंबा मॅनेजमेंटान ताबडतोब 200 डिझल बसी हाडपाक जाय. त्या EV बसीचेर परमनंट कदंबा ट्रान्सपोर्ट कामगार घालूंक जाय. ड्रायव्हर्स कदंबाचे आसपाक जाय. EV बसीचेर आता थ्रू कॉन्ट्रॅक्टर कामगार घेतल्यात जाल्यार त्या कामगारांक कदंबान तुम्ही परमनंट करपाक जाय. आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टाची प्री फेस्टिवल एक्टिव्हिटी म्हणून दिव्यांग क्रिकेट चॅम्पियनशिपाचे फोंडे आयोजन केले. पुराय देशातले ब्लायंड क्रिकेटर हे सर्तीन वांटेकार जाल्यात. पर्पल फेस्टिवला वेळार व्हीलचेअर क्रिकेट ब्लायंड फुटबॉल अशे जायते स्पोर्ट्स आसतले. ताची ही सुरवात म्हणून मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. उक्तावण सुवाळ्याक एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय वांगडा WID मंत्री सुभाष शिरोडकार, डॉ. केतन भाटीकार, कमिशनर गुरुप्रसाद पावसकर हजर आशिल्ले. So many cricket players who have done centuries. खूबशे जाण अशे सेंचुरीज जावं बेस्ट बॉलर्स म्हणून इंटरनॅशनल लेवलाचेर तांकां फेम मेळ्ळें आसा. आनी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाच्या निमित्तान आयज आमी प्री फेस्ट एक्टिविटीज म्हणून सुरू केल्ले आसात. ब्लायंड क्रिकेट ही कालच्यान सुरू जाल्ली आसा आनी आयज आमी ताचें इनॉग्रेशनय केल्लें आसा. आनीक बरें दिसता की संपूर्ण देशांतले आमचे ब्लायंड आसतले, आमचे व्हीलचेअर क्रिकेटर्स आसतले, हे सगळे हांगा आयिल्ले आसात. व्हीलचेअर क्रिकेट आमची रोखडीच सुरवात जावपाची आसा 4 तारखेच्यान. सादारण 4th, 5th, 6th आनी अप टू 11th ऑफ नोव्हेंबर ह्यो सगळ्यो मॅचीस जातल्यो आनी 12th आमचो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाचो समारोह सोहळा जातलो. म्हणून बरें दिसता आमचे डॉ. केतन भाटीकर हांणी हो सगळो इनिशिएटीव जे स्पोर्ट्साचे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट ताजे स्पोर्ट्स डायरेक्टर म्हणून तांची नेमणूक जाले नंतर तांणी पयलीं म्हणजे आमचे 27 तारखेर
एक टुर्नामेंट स्टेट चॅम्पियनशीप फॉर चेस दिव्यांगाची ती घडून हाडली. तांणी ब्लायंड क्रिकेट घडून हाडले आसा. ताजे नंतर ते आमचे व्हीलचेअर क्रिकेट घडून आसतले. म्हणून पर्पल फेस्टाच्या दरम्यान ज्यो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जातल्यो त्यो ताका कनेक्टेड आसतल्यो. आमी ब्लायंड फुटबॉल ऑर्गनायज करतले, व्हीलचेअर बास्केटबॉल करतले, अशे अनेक स्पोर्ट्स आसात. बोसाय गेम्स आमी श्यामाप्रसाद मुखर्जीचेर इंटरनॅशनल ताजेर आमी करतले. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट इज नॉट जस्ट अ इव्हेंट, इट इज अ मुवमेंट. ती एक चळवळ जावन आसा, ते रेव्होल्युशन जावन आसा, ती क्रांती जावन आसा, जाणे करून आपल्या प्रतिभेची, आपल्या पोटेन्शियलाची, आपल्या कॅपॅसिटीची जाणीव आमच्या दिव्यांगजनांक मेळटा. म्हणून अशे तरेचे जे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करप आनी गोंयच्या आमचे एक रोल मॉडेल जावचे. आमी इन्क्लुझिव्ह म्हणून हें आसा तो घेवन मुखार वचपाक जाय. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. नवरात्राच्या 8व्या दिसा विद्येची देवी सरस्वती पूजा. गावागावांनी, शाळा आणि संस्थांनी सरस्वती पुजतात. भुरगीं, पालक, शिक्षकांचे भक्तिभावान सरस्वती पूजन. वेगवेगळ्यो सर्ती जातात. नवरात्राच्या 8व्या दिसा सरस्वतीचे दर्शन. आज आमी हांगा कृष्णदास श्यामा गोंय राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयान सरस्वती पुजनाचें आयोजन केल्लें आसा. आनी सरस्वती ही विद्येची मुर्ती आनी विद्या ही पुस्तका कडेन ताजें नातें आसा. त्या निमित्तान आमी पुस्तकाची हांगा पुजा केल्ली आसा. एक विद्येची मुर्ती आनी विद्या सदांच हें उरूंक जाय म्हणून आमी ह्या पुजेचें आयोजन केलां. आज आमी ताजी पुजा केल्या आनी फाल्यां ताजें विसर्जन करतलें. दर वर्साक आमी ही पुजा करतात. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.